भाविकादी कोटारेश्वर पंचायतन संस्था आयज खरेंच आयज हांगसर बरे खोशेचो दीस आसा। पयले स्वातेर हांव सिद्धेशाचें स्वागत करता हांगसर आनी खरेंच एक आमचें एक स्वप्न आसलेलें आनी एक कळवळ आसलेली कित्याक की आमच्या देवळाक CCTV जाय आसलेली आनी आयज तेणें हें पूर्ण काम केल्लें आसा। खरेंच मागता सगळ्यांक जोरदार ताळयो मारपाक, कित्याक हें देवूळ आमचें आख्ख्या आमचे ग्रामदेवता म्हणटा ही श्री भाविकादेवी कोटारेश्वर आनी आमच्या इतर सर्वच वाडेन हांगसर ही एक हांगसर आमकां देवी उलो मारल्यार सुद्दां आमकां हांगसर पावता आनी हें एक जागृत देवस्थान हांगसर आसा। आनी हांगसर काही दिवसां पयलीं काही वर्सां पयलीं जायत्यो चोरयो जाल्यो आनी त्या खातीर आमकां एक हांगसर सेफ्टी ह्या माध्यमांतल्यान आमी सिद्धेशा कडेन जेन्ना गेले आनी सिद्धेशाक सांगलें की आमकां हांगसर पयलीं म्हटल्यार गरज आसा ती म्हटल्यार हांगसर CCTV कवरेज करपाक जाय आनी हितून पुंडलीक मुखार हेणें जायतो एफर्ट घेतलो आनी तेजे कडल्यान हें बेगींतल्या बेगीन काम करून घेतलें। त्या खातीर मागता आमच्या पुंडलिकाक ताळयो मारपाक सांगलें। सोलर स्ट्रीट लाइट्स एक जाग्यार लायटी नाशिल्ल्यो थंय अजून लायट पावना, स्ट्रीट लायट पावना, थंय आमी सोलर लाइट्स आज इनोव्हेशन केल्लें आसा आनी अशाच प्रकारचे एक अभिनव उपक्रम आमी घेवपाचो प्रयत्न जिल्हा पंचायत सदस्य अध्यक्ष म्हणून हांव करता। ह्या तातूंतल्यान दिवाळेक आज हांगा म्हापऱ्यांतली एक गणेश विसर्जन शेड जी आसा ती बांदून कंप्लीट जाल्ली आसा। थंयच्या लोकांचो आनी आमी आतां कितें मातशें एक्सटेंड जावचें, मातशें ताका एक्सटेंशन करचें, ताचें काम बेगिनांतल्या बेगीन सुरू जातलें। एक खूब बरें दिसता कारण हांगा सरपंच आसा, डेप्युटी सरपंच आसा, सगळे पंच आसा, तांचो सपोर्ट म्हाका सदांच मेळटा आनी तांच्या सपोर्टांतल्यान एक बरो उपक्रम तेजे फुडें आमी ऑलरेडी तेजें काम सुरू जाल्लें आसा तो म्हणल्यार सोलर CCTV कॅमेरा जी गांवांत दुर्गंधी जाता त्या जाग्यार कोणूच येवप वचप नासता। लोक कितें करता की वचोन थंय वचप आनी मागीर थंय कसली भिराड जाता। तातूंत राजकारण बाबा आपलो वोटर करपाची हें आसपाक जायना। चूक केल्यार ताका शिक्षाय मेळपाकूच जाय। जाल्यार आमी खंय तरी हेचे चुकीचे हें जाता ते खंय तरी बंद करपाक शकतले आनी ताका लागून म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघात दिवाळे आनी पूर्ण गोंयांत गणेश विसर्जन शेडी आसा तशें आमी हांगा वेगवेगळ्यान आमी इनोव्हेशन केलें आनी हें सगळें तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान जालें। पूर्ण दिवाळेचे गणपती हें पावपाक वता आनी खंय तरी आमकां ती कमी दिसताली ती तुमच्या सगळ्यांच्या सपोर्टान आशिर्वादान आज ती आमी जिल्हा पंचायती मार्फत केली आसा आनी अशाच प्रकारचे मोठे उपक्रम बरे उपक्रम जिल्हा पंचायतीतर्फे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.